सोबिया जेजूच्या जल्मा दिसाची दबाजीक परब दिसाचे मीस जराल प्रस्तावन आज सोमियाच्या जल्माचो दीस नातालाचें फेस्त आमी संभ्रमता. सगळ्या संवसारार सर लोक हें फेस्त आचरण करता. आयचो दीस आमकां समेज क्रिस्तांव परजेक व्हडा संतोशाचो. जेजू सडवंदार ह्या संवसारी जल्मालो आनी आमचे मदें मनीस जाल्लो भागी दीस. आमी सर्वांनी आधुनीक काळार मनशापणाचे मनीस जावन जिवच्याक आयची देवस्तुती उलोवंक दिता. आमी आज आमच्या सडवंदरा जेजूक जल्मा दिसाचें अभिनंदन पाठोवया. ताच्या ह्या वर्त्या दिसा कसली काणीक आमी ताका दिवची. आमची तावन भांगर रुपें आस्तबदीक जेजू आशेना. आमची मनशापणाची आनी समर्पणाची जिनीस आमी ताका दिवची वर्ती काणीक देखून ह्या मिसा वेळार मनशापणान जियोंक गरज अशी करपा आमी मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन बॅबिलोनाच्या बंदडेंत आसल्या इस्रायल परजेक प्रोत्साह दिवन इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत हे परी सांगता. तुमकां सुटका लाभतली, नवें जेरुसलेम फावो जातलें. निर्गमनाच्या गडिता वरवीं कानान गांव फावो जाल्लो, पूण ही सगळी एक सावळी मात्र जावन आसली. पूण मेस्सायाच्या जल्मा वरवीं संवसाराच्या सर राष्ट्रांक सुटका लाभतली म्हणलें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन आदिमागादीव विविध तरांनी मनशा कडेन उलयलो, पूण वेळ काल भरती जातच आपल्या पुता मुखांतर उलयलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. देवान आपलें येवजन आपल्या पुता मुखांतर कशें पंथाक पायलां म्हणलें आयचें हेब्रेकारांक बरयलें पत्र उगडापे करता. तर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन सांजो हांव आयच्या सुवार्थेंत देवाच्या उतराचें विवरण दिता. कशें आदी देवाचें उतर जावन आसलें, आतां जेजू मुखांतर मनशा रूप घेवन आमचे मदें जियेता म्हणलें समजयता. तर देव मनीस जावन आमचे मदें जियोवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तुज्या उतराक महत्व दिवन तुजे परी भाग्यवान जिणी मांडून हाड. मनशापणाची जिणी जियोंक तांकां तुजी ससाय आनी बळ दी म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या सर फुडाऱ्यांनी वस्तूंचो आस्तीचो दुडवाचो चड मोग करिनासतना दुबळ्या लोकांचो विशेश रितीन मोग करूंक आनी देशाच्या अभिवृद्धी पासून वावरूंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनीक निर्गतिकांक तुज्या पुता जेजूची जल्माची बरी खबर तांच्या कश्टांत आनी बेजारायेंत एक बुजावण जावं दी. ताणें आपलें जिवीत नव्या बरवशान आनी उमेदीन सारूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून विस्वासी बापा, आमच्या येवजणांक आनी भुरग्यांक जिविताच्या नव्या बरवशान भर. आधुनीक संवसाराच्या वायट चालींक आनी निराशांक बली जायनासतना जिविताचो उद्देश जाणा जावन क्रिस्ती मौल्यान भरलें जिवीत बरवशान जिवंक तांकां तुज्या जणवायेन आनी शाणेपणान भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून काकुळदारा बापा, आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबांनी एकामेकाक वळखूंक, एकामेकाक आदारसूंक आनी सुदारसून जियोंक फावो कर. कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण चडूंक आनी समाधानाची जिणी जियोंक विशेश कृपा लाभय म्हूण मागता.